अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमाचो मेन मनीस दानिश चिकनाक गोंयच्यान मुंबईच्या नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोन अटक केल्या। एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाण एनसीबीन रातच्या वेळार केल्ल्या कारवायेत दानिश चिकनाक गोंयच्यान अटक केल्या। दानिश चिकना हेजे खरें नाव दानिश मर्चंट दाऊदाच्या नेटवर्का सकयल मुंबईच्या डोंगरी प्लस इंडिया भर तेणे ड्रग्साचो सिंडिकेट चलयता। तेज्या खातीर तो खूब आदीं सावन स्कॅनरा सकयल आसलो। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमाचो मेन मनीस दानिश चिकना हो कोण आनी तो गोंयान कितें करतालो काय हे आमी ह्या व्हिडिओंतल्यान पळोवया। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी, तुमी पळयता प्रुडंट। मुंबय आनी देशांतल्या हेर वाठारांनी ड्रग्स मॅनेज करप आनी डिस्ट्रिब्यूट करप तेचो व्हडलो वांटो आसा अशें ऑफिसराचें मत आसा। मुंबईच्या डोंगरी वाठारांत ड्रग्स सिंडिकेटाचें काम केल्ल्यान चिकनाक हाज्या आदीं एनसीबीन अटक केल्ली, पूण जायते फावटी अटक जाली तरी तेणे नव्या नेटवर्काचो उपयोग करून बेकायदेशीर वेपार तो चालूच दवरतालो। 2019 वर्सा सीबीआयन डोंगरींतल्या ड्रग्स मॅन्युफॅक्चरींग युनिटाचेर रेड मारलेली, जो दाऊद इब्राहिमाच्या नेटवर्काचोच एक भाग आशिल्लो अशें सांगतात। रेडीन कोटी रुपयाचे ड्रग्स हेर रेडीन सीज केल्ले। रेड मारली तेन्ना भाजी विकपी दुकानांतल्यान हे जप्त केल्ले। तेन्ना राजस्थानांतल्यान दानिशाक उर्फ दानिश चिकनाक अटक जाल्ली, पूण थोड्याच तेंपान तो जेलींतल्यान सुटलोलो। 2021 वर्सा परत दानिशाक उर्फ दानिश चिकनाक कोटा पुलीस आनी एनसीबीन कारवाय करून राजस्थानांतल्यान कोटा शहरांतल्यान दानिशाक अटक केल्ली। ही कारवाय केल्ली तेन्ना पुलिसांनी तेज्या गाडयेंतल्यान ड्रग्स जप्त केल्ले। तेज्या फुडें आनी एकदां मुंबयच्या ड्रग्स लॅबोरेटरीन एनसीबीन धाड घातली। थंय बी तांकां ड्रग्स सापडलेले आनी ताका अटक करतना 200 ग्राम ड्रग्स मेळ्ळे। उपरांत तेजेर NDPS कायद्या सकयल वेगळ्या वेगळ्या कलमा खाला गुन्यांव नोंद केल्लो। आतां दिनेश उर्फ दानिश चिकना हो मुंबयच्या एनसीबीच्या परत आनी एकदां रडारार आसलो। मुंबय एनसीबीक खबर कळटाच की दानिश चिकना गोंयान तो नॉर्थ गोवान आसा ते कळटाच आयतारा ताका अटक केली आनी ताका मुंबय व्हेलो। आतां प्रश्न पडटा की अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमाचो मेन मनीस दानिश चिकना हो गोंयान करतालो तरी कितें? आपले कांय ड्रग्साचे गोंयान कनेक्शन करतालो काय? आनी आमच्या गोंय एएनसीक कशें कळोंक ना हो प्रश्न येता। मेळटा ते म्हायती प्रमाण मुंबय एनसीबीन दानिश चिकनाक हाका अरेस्ट करपा खातीर तेंच्या घरा कडेन गेल्ले, पण तो घरा कडेन नासलो मुंबय तेन्ना, आनी मुंबय एनसीबीक टीप मेळ्ळी की तो गोंयान आसा म्हणून। सो त्या प्रमाणे मुंबय एनसीबीन गोवा पुलिसेक तेंच्यांनी कॉन्टेक्ट केलो आनी तो अंजुना वाठारान आसा म्हणून कळ्ळें। जेन्ना लोकल पुलीस जे आमचे अंजुना पुलीस आहा तांकां कॉन्टेक्ट केल्या उपरांत तेंच्यांनी तेजो टावर सोदलो आनी ताका आरपोरा हांगा तो तांकां दानिश चिकना एका व्हिलान रावल्लो तो मेळ्ळो। दानिश चिकना एक दीस पयलीं एज अ ट्युरिस्ट म्हणून भोंवपाक म्हणून गोंयान येयल्लो विथ फॅमिली, तेज्या वांगडा 2 भुरगीं आनी तेजी बायल आसली म्हणून कळोन येता। ती इन्फॉर्मेशन दितात ताका सोमतो थंयच्यान अरेस्ट केलो आनी ताका अंजुना पुलीस स्टेशनान हाडलो। तेन्ना मागीर मुंबय एनसीबीची टीम गोंयान पावली आनी ताका आपल्या बरोबर घेवन गेली।